हॅलो एवरीवन, कसे आसा तुम्ही? सो आता टायम जाल्लो सकाळचो 11 o'clock. सो आम्ही भायर सरता डोनापावल वचून पळोवया म्हटले. खूप दीस जाले वचना आसले. सो आम्ही सगळी रेडी जावन सकयल पार्किंगेन आयिल्ली आसा. सो आता आम्ही भायर सरता डोनापावल वचपाक. सो सार्थक तुमकां अब हाय करता सगळ्याक. ओके, सो आमी डायरेक्टली थंय वचोन मेळटा. सो फ्रेंड्स, आम्ही पावलेला आसा डोनापावला. ओके, पावले आम्ही डोनापावला आणि इतके गरमी सांगू तुमकां. वत सारखे सकाळी आम्ही उठलेले तेन्ना बरे क्लाउडी आसलेले म्हणून आमी भायर सरलेली. बट हांगा पावता पावता एकदम सारखे वत कटकटी आणि भितर फोर व्हिलर आमची भायर सारखी पार्किंग आहा. 2 किलोमीटर पयस आहा आणि थंयच्यान आमी आतां चलोन घेवन येयला. सार्थक कसो चलपा रेडी नासलो, घेवन आयला ताका. ओके, सो भरपूर गरमी आणि पावलेले आसा आमी डोनापावल. हे फाटल्यान दिसता ते आहा डोनापावल. त्याच्या फाटल्यान एक स्टोरी आहा, दोना आणि पावला म्हणून एक कपल. सो ताणी हांगा येवन दोना म्हणून कोण तो आहा पळय ताणी हांगा जम्प केलेली वयल्यान म्हणून हाका अशें नांव पडलां दोना एंड पावला. सो तुमी येता जाल्यार न्हू 2 व्हिलर हाडले न्हू तेमी डायरेक्ट भितर हांगा सोडटा. बट 4 व्हिलर हांगा भितर अलावड ना. थंय भायर पार्किंग 2 किलोमिटर्स पयस आहा. ओके, आनी येता जाल्यार सांजचे टायमार येवपाचें आफ्टर 6 कित्याक तेन्ना मातशें थंड आसता आनी क्लायमेट बरो आसता. तर आमी मातशें बरें क्लायमेट बरें क्लाउडी आसले म्हणून भायर सरलेली. बट हांगा येतकूच सारकेंच वत आयलां. पळोवपाक शकता मी अशें घामीन सारखे बुडलेले आहा, एकदम कटकटी वत. आणि आमी फुडें वयता चलत. आता जस्ट एंट्रन्साकच आहा आमी. सो आतां फुडें दाखयता तुमकां व्हिडिओ. ओके, फॉलो मी. सो फ्रेंड्स, हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता सायडीन भरपूर शॉपां कपड्याची. बरे बरे हॅट्स, कितें कपडे टॉप्स बिचार घालपाचे सगळे आहा. बरे आहा, पळोवपाक बरें दिसता. आणि हांगा एंट्री फी आसा, ट्युरिस्टाक आसा फी. लोकल्साक ना, आमकां गोवन्साक ना. ट्युरिस्टाक आसा ती 120 पर हेड आहा. पण गोवन्साक ना, हे फ्री एंट्री. ओके, सो हांगा हे बरे गळ्यान घालपाचे बी ते बरे बरे आसा. ओके, जाय तशी घेवपाक मातशी कॉस्टली आसता पण बरें दिसता पळोवपाक घालपाक बी. हे कानातल्यो सगळे आहा. सो एकदम बरें आहा. डोनापावल हे बेस्ट स्पॉट आहा. ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणटा पळय तसो हो स्पॉट आसा. ओके, ओके, आम्ही सगळे रावलेली आहा. ओके, आता आम्ही वयर वचपाचे आहा. फुडें वयर वचपाचे आहा. सो फ्रेंड्स, हांगा भरपूर पिक्चराची बी खूप शूटिंग जालेली आसा. सिंगम पिक्चर तुम्ही पयलाच आसतले, ते हांगा शूटिंग जालेले आसा अजय देवगनाची मूवी. सो हांगा भरपूर शूटिंग आणि ट्युरिस्ट भरपूर येता. ओके, आम्ही पळोवपाक शकता तुम्ही सकयल उदक कशें वायट बील कशें येता. व्हडली व्हडली ल्हारां येता. प्लीज स्टॉप केलं. ते पयस दिसता पळय तुमकां ते वास्को हार्बर. वास्को हार्बर हांगच्यान दिसता सारकें पळोवपाक. आनी वयर कितें ते आसा ते डोना एंड पावला. तुम्ही पळयला ते व्हायट कलर ते हा डोना एंड पावला.
आम्ही वयर आयला, वयर टॉप ऑन द टॉप येयला. सो वयल्यान पळोवपाक बरें दिसता व्यू. ओके. आनी प्रियांश सारको मम्मी बी तेमी सकयल बसलेले आहा, तेंच्या जायना आनी गरमी भरपूर न्हू. सो हांव आनी प्रसाद वयर आयला मातशें आनी व्यू पळोवपाक शकता वयल्यान तुमी कशें दिसता तें. सो फ्रेंड्स आमचे आतां सगळे भोंवोन जाल्ले आसा. सो आतां आमी हांगसून भायर सरता, सगळे भोंवोन जाल्ले आसा. आतां आमी प्लॅन केला पर्वरी एक नवीन रेस्टॉरंट जाल्ले आहा वर्कशॉप, थंय आमी लंच करपाक वयतले. ओके. सो आतां तुमकां जेवपाक थंय वयतले. आमी केन्ना वचना तें आनी बरें आहा रेस्टॉरंट. ओके. सो आतां वचून पळोवया आनी थंय मेळटा तुमकां. आतां डायरेक्टली हांव वर्कशॉप रेस्टॉरंट मेळटा. बाय. आम्ही आता येला वर्कशॉप रेस्टॉरंटान जेवपाक. ओके. टायम जाल्लो 1:30. सो आतां आमी जेवपाक येयला. ओके. सगळे भोंवोन येयले आमी दोनापावल बी. सो आतां आमी मातशें जेवपाक रावला. सारकी टायर्ड जाल्ली आहा की गर्मीन वत घेवपाक येना. सो जेवन आमी घरा भायर सरता. सो फ्रेंड्स आमी आता जेवण ऑर्डर केलेले आसा. चणक थाली आणि मोडसो थाली ऑर्डर दिल्ली आसा. आणि हांगा जेवण बरें टेस्टी मेळटा आनी जेवण हांगा मातयेच्या आयदनान मेळटा. हे तुमी पळोवपाक शकता कितलें बरें दिसता पळोवपाक. जेवण भरपूर टेस्टी आसलेलें. ओके. सो आतां आमी जेवन घरा वयता. बाय बाय.